सगळी एकूच आमच्या आमकां आपोवन हाडल्या देखून आमी गायता एकलोच आमचो स्वामी एकूच आमचो बाबा एकूच आमचो बावतीस एकलोच आमचो देवबा. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. आयचो 4 नोव्हेंबर सांजे वाजाचे आज खेरीत भाशेन आमी ह्या मिसाचे बलिदानान लॅनी फेर्नांडीस आपले भलायके पासत मागूंक लायता. तशेंच दुसरें ते सोंपलेल्या रिता आनी कायतानो डिसोजा हाचे सोंपलेल्या आमच्या भावा भयणां खातीर आमी मागता. आज आमी खेरीत भाशेन मागता आज लग्नाचो वार्षिक दीस लॉरेन्स आनी मेरी डिसोजा. देवान तांचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घालूं म्हूण मागुया. तशेंच आज जल्माचो दीस समरुमतात पेरपेज सुकुरिना आब्रांश, एशलिन फेर्नांडीस, एना डिसोजा आनी आंजेला रोजारियो हे सगळे आमच्या भावा भयणां खेरीत भाशेन देवान बरे भलायकेन सांबाळून राखूं म्हूण तांचे खातीर मागुया. आज आमचे फिरगोजीन विजय उपातला आनी मर्लिन जॉर्ज ही आपल्या लग्नीक संबंद जोडूंक आज खेरीत भाशेन देवाचे मुखार ती आज लग्न संस्कार जोडटात तांचे खातीर आमी मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकपूर तुमचे सगळे आसूं. मोगाच्या भावा भयण्यांनो, आयज नोव्हेनाचो 4थो दीस आनी आयच्या विशय म्हणल्यार आमचे कुटुंबीक जिवीत नवसरून जेजूचो पाटलाव करुया. मदर तेरेसा आपल्या एका भाशणांत अशें उद्गारली, इफ यू वॉन्ट टू ब्रिंग हॅपिनस अँड पीस टू द होल वर्ल्ड, गो होम अँड लव युअर फॅमिली. तूं आख्या संवसारांत कुशालकाय आनी शांती हाडूंक सोदताय जाल्यार पयलो तुज्या घरा वचून तुज्या कुटुंबाचो मोग कर. आयच्या नोव्हेनाच्या मिसाचो विशय आमचे कुटुंबीक जिवीत नवसरून जेजूचो पाटलाव करुया. आयचो विशय आमच्या कुटुंबाचेर केरीत लोक्ष घालूंक उलो मारता. दर एक कुटुंब एक मुलावी पवित्र सभा आमची आत्मीक, शारिरीक, मानसीक आनी समाजीक वाड पळयलेली आमच्या कुटुंबांत आकरून येता. कुटुंब आत्मिकतायेन गोड उरूंक जेजूचो पाटलाव करूंक पवित्र सभेची क्रीत मोन आनी केरीत परातकात्या आनी हुस्क्या हो पवित्र सभेचो हुस्को पाप साहेब फ्रांसिस्कान आपल्या देखल्यांत आमोरीस लायतित्या हातूंत सोपोश्टपणीन उल्लेख केल्या. टीव्हीचेर, इंटरनेटाचेर व आमच्या मोबायलांचेर पळोवंक मेळटात ते सिरियलां आनी चलचित्रांतल्यो काणयो कसल्यो काय. कुटुंबांत सगळीं एकामेकाचेर दुबाव, काजारी जिवितांत अविस्वाशीपण, सून सासूमाय व घोव बायलां मोदें तोत्तां हाल्यांचे वर्सांनी कुटुंबां तरेकवार घुसपागोंडल्यांक सांपडून तांचेर वायट परिणाम जावंक सबळ कुटुंबां प्रश्नांनी पडयल्यात. आमचे कुटुंबीक जिवीत क्रिस्ती तत्वांचेर जिवंक आनी आयच्या कुटुंबांत नवसरणी हाडूंक जुजेवाज आनी ताचें कुटुंब आमकां एक देख ताची आवय बापूय क्रिस्तोफर आनी मारिया देव मोगाच्या जिवीत जियेली आनी आपल्या सवय भुरग्यांक देवाच्या आनी पेल्याच्या मोगान वाडयली. आमची कुटुंबां भावार्थान 3 अकोंड जावंक जेजूचे पानवाऱ्यांनी चलोवंक कुटुंबांत कोरी नवसरणी हाडूंक ही पवित्र मिसाची भेटेंत कोतकोत्यान मागुया. आयचो दीस विधवा, अनाथां, वोदां, सिनियर्स, दुसरी
प्रार्थनाची लोकांच्या मायग्रेन्स आनी संस्कृती करून कोरच्याक इनकल्चरेशन वावरा खातीर भेटयलोलो तेन्ना ह्या सोबा तोर्याच्या मुन्यारपणाचेर देवाचो भरपूर आशिर्वाद मागुया. हीच भावना मनान धरून हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांची दूख धरून सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सोदुयता देवा आनी तुमकां हांव सगळ्यो सारून सांगता मनाची तूं धरून सारून वायटांतल्यान बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हे पासत वागून सदांच सांगपाक सगळ्या दुतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां आवडलो अशे खातीर आमच्या सर्वेस्परादेवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. सुम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सुम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. मोगाळ बापा, आमी तुका उलो मारता. आमची मागणी दोयेन आयकून घे. आमी कितें करचें तें आमकां दाखय आनी तूं दाखयताय तें करूंक आमकां बोड दी. हे आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान रासूच चलयता सासणाच्या सासणांक. हेब्रेवांक बरयलेले चिटी वेले वाचप. भावा भयणीनो, आमी उलयताव त्या नव्या संवसाराचो अधिकार देवान देवदूताचे आदी करूंक ना. एके सुवातेर कोणें अशें बरयलां, मनीस कोण गाय तुवें ताचो उगडास करच्याक? आदवांचो पूत कोण तुवें ताची पोरवा करच्याक? तरी आसतना तुवें ताका देवदूतां परस मातसो सोकला दवरलाय. महिमेचो आनी तेजाचो मुकूट ताच्या माथ्यार गायलाय आनी सगल्यो वस्तू तुवें ताच्या पांया तळा गायल्यो. सगल्यो वस्तू ताच्या पांया तळ्या गायल्यो जाल्यार ताचे काळ घालिनासतना कांयच एक दवरूंक ना. खरें म्हणल्यार सगल्यो वस्तू ताच्या काळा आसात म्हूण आमी आजून पळयनाव. पूण देवदूता वोन मातसो ल्हान जालोल्याक म्हणगे जेजूक ताणें मरण सोंसलें देखून आतां मोहिमे आनी परजळान भरलोलो आमी पळयताव. देवाचे उदार कुशे प्रमाणे ताणें सगळ्या मनशां खातीर मरण सोंसूंक जाय आसलें. देव सगळ्या वस्तूंचो ओरंब आनी शेवट जायत्या पुतादुवांक वैभवाक व्हरूंक सोदतालो देखून तारणाचे वाटेन तांकां चलयतल्या फुडाऱ्यांक ताणें पयलो कोश्टा वरवीं संपूर्ण करूंक जाय आसलो. कारण पवित्र करता तो आनी पवित्र जाता ती एकाच मुळा तावन उपजतात. ह्याच खातीर तांकां आपली भाव भयण म्हणूंक तो येवजो ना. देखून तो अशें म्हणटा, म्हज्या भावा भयणी मदें तुजें नांव पोरगोट करतलो. तांची जमात भरता तेन्ना सोबे माजार तुका वाकाणटलो. देवाचें उतरें. आमचो जबाब जातलो, तुज्या हातांच्या रचनांचेर तुज्या पुताक तुवें अधिकार दिलाय. पोतून म्हणुया, तुज्या हातांचे रचनांचेर तुज्या पुताक तुवें अधिकार दिलाय. सर्वेस्परा आमचे देवा, शेकांशेक प्रेतुमेचेर कितले व्हरते नांव तुजें. मनीस कोण गा तुवें ताचो उगडास करच्याक? आदवांचो पूत कोण तुवें ताची पोरवा करच्याक? आमचो जबाब, तुज्या हातांच्या रचनांचेर तुज्या पुताक तुवें अधिकार दिलाय. तरी आसतना तुवें ताका देवदूता परस मातसो
सोकला दवरलाय. मोहिमेचो आनी तेजाचो मुकुट ताच्या माथ्यार गायलाय. तुज्या हातांच्या रोचनांचेर ताका अधिकार दिलाय. आसा तितले तुवें ताच्या पांया तळा दवरलाय. आमचो जबाब: तुज्या हातांच्या रचनांचेर तुज्या पुताक तुवें अधिकार दिलाय. मेंढरां गोरवां रानांतलीं सावजां पोरयान हेणे तेणे उपटोलीं वाऱ्यावेली सुकणीं आनी उदकांत फिरतोली दोरयांतली मासळी सगळेंच ताचे आदी केलाय. आमचो जबाब: तुज्या हातांच्या रचनांचेर तुज्या पुताक तुवें अधिकार दिलाय. उद्गार: Zoe salves forak, Zoe, Zoe salves forak, Zoe, Zoe, Zoe salves forak, Zoe, Zoe salves forak, Zoe, Zoe. देवाचें उतर मानून घेयात. मनशाचें उतर कशें न्हय, बोगोल देवाचें उतर कशें. Zoe salves forak, Zoe, Zoe salves forak, Zoe, Zoe, Zoe salves forak, Zoe, Zoe salves forak, Zoe, Zoe. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मार्को पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजू आनी ताचे शीस काफार नांवां पोरयान गेले आनी सोनवार पावतूच जुदेवांच्या देवस्थानांत भितर सरून तो तांकां शिकोवंक लागलो. आनी ताचे शिकोवणे विशीं लोक अजाप जातालो, कित्याक धर्मशास्त्रा भाशेन न्हय पूण अधिकार आसलेल्या परी तो तांकां शिकयतालो. मेळो आत्मो बसलो एक मनीस त्या वेळार तांच्या देवस्थानांत आसलो आनी ताणें बोब मारून म्हणलें, नाजरेताच्या जेजू, आमचे कडेन तुका कसलें काम आसा? आमचो भस्म करूंक आयलाय कितें? तूं कोण तो हांव जाणो, देवाचो पवित्र भक्त. पूण जेजून ताका धमकावन म्हणलें, ओगो राव आनी ह्या मनशा वेलो भायर सर. आनी मेळो आत्मो ताका फडफडावन आनी मोठी बोब मारून ताचे वेलो भायर सरलो. सगलो लोक अजाप जालो आनी एकामेकाक विचारतालो, हें आनी कितें? नवी शिकोवणी आनी अधिकारान दिलोली मेळ्या आत्म्याक लेगून हुकूम घालता आनी ते ताचें आयकतात. आनी रोखडेंच गालिल्याच्या आख्या प्रांतांत ताचें नांव गाजलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोगाळ बाबा भयणीनो, आयच्या शुभ वर्तमानाचेर आमी नियाळटाना आयचो विशय आसा कुटुंबीक जिवीत. आनी पाप साहेब फ्रांसीस म्हणटा, फॅमिली इज अ क्रेडल ऑफ लव. जेजू आयच्या शुभ वर्तमानांत आमकां मेळटा की रीत भाशेन आपूण सगळें जें करता तें अधिकार आसलेल्या परी करता. पूण हें करता आसतना भावार्थ तो पोसरायता तेन्ना बाबा भयणीनो ह्या भावार्थान तो मोग दाखोवड करता. आनी हाका लागून जेन्ना हे मेळे आत्मे जेजूक वळखतात खरें, पूण बाबा भयणीनो देंवचार सगळे तुवें आसले ते बोब मारून जेजूक मोगान वळखनात. कित्याक ते अशें म्हणटात, नाजरेताचे जेजू, आमचे कडेन तुका कसलें काम आसा? वॉट हॅव यू टू डू विथ अस? म्हणजे ताका नाकारतात. आपलो अधिकार आसा तो ते वळखनात. कित्याक अधिकार आसलेलो मनीस तांचो भस्म करूंक आयला म्हूण ते जाणो आसले. म्हणटकूच आपूण ताच्याहून व्हड म्हूण ते समजतात, गर्वान ते भरतात. आनी प्रायड ऑलवेज हॅज अ फॉल. बाबा भयणीनो, जेजू आयच्या दिसाक ह्या शुभ वर्तमानांत किरीत भाशेन जें कितें करता तें मोगान करता. आनी आमचो भावार्थ अदीक आनी अदीक खोलावंक मोग जेन्ना देव दाखयता, सगलो मोग देवा कडसून येता म्हूण आमकां थावें जाता. जेजू तेंच म्हणटा, ओगो राव आनी मनशा वेलो भायर सर. आनी ते मेळे आत्मे फडफडावन भाव भयणीनो भायर सरतात. आमच्या कुटुंबीक जिवितांत आमी जेन्ना कितेंय करता तेन्ना मोगान करूंक गरज. आमचो भावार्थ तीर उरतलो, आमचो भावार्थ तर घोट जातलो, आमचें कुटुंब तर बरें उरतलें, आमचें कुटुंब तर भावार्थान वाडटलें जाल्यार ह्या कुटुंबान मोग आसूंक गरज. एकामेका सोबे मोगान आमी उलयता तेन्ना, मोगान आमी जियेता तेन्ना, एकामेकाक मोगान आमी उच्चारता तेन्ना
देव आमचे सगळे जियेता म्हूण आमी दुसऱ्यांक दाखोवड करता आमकांच अणभव मेळटा आमीच ह्या देवाक अणभवता देवान आमच्या जिवितांत सगल्यो वस्तू ज्यो ह्या रचनेक केल्यो त्यो मोगान केल्यो आनी मोगाक लागून आपल्या एकल्याच पुताक ताणें धाडून आमची सोडवण ताणें केली भाग्योंत सुजेवासान हेच केलें श्रीलंकेन मोगान सेवा चाकरी ताणें केली मोगाक लागून तो पिडेवंतांची मोगाक लागून खोळकारांची मोगाक लागून आपूण पेज लेगून जिवन तो जियेलो आमच्या जिवितांत हो मोग आमी दाखोवड करता आसतना देव सगळ्यान उदीक आमचो भावार्थ ह्या मोगा उद्देशी पसरावंक आमकां आदार दिता आनी उदीक आमकां उकोण करूंक देव दिसपोटी वावुरता म्हूण आमी जाणा जावन आमचें कुटुंबीक जिवीत उदीक मोगान जिवंक आमकां आदार दी म्हूण ह्या मिसांत खोतखोत्यान कृपा आनी बोड मागून घेवया ह्या वेळार आमची कांय मागणी देवा मुखार आतां आमी दवरूया आमच्या पवित्र सोबेच्या फुडाऱ्यांनी कुटुंबीक मुन्यारपणाक सदांच पयलो वयलो जागो दिवंक गरजेक सांपडलेल्या कुटुंबांक फावो तो आदार सहकार दिवंक तांकां बापाची कृपा मागुया आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी आपल्या कारभाऱ्यांचो वापर सदांच पोरजेच्या फायद्या खातीर करूंक कुटुंबीक जिवीत मजबूत करतले कायदे आनी सवलती निर्माण करूंक तांकां बापाची कृपा मागुया जायतीं कुटुंबां निराशीपण गैरसमज बेबदिकाय वो विस्वाशीपण आनी दुसऱ्या हेर कारणांक लागून दोशी जावपाचे गंभीर परिस्थितीचेर पावल्यात नाजारेताच्या पवित्र कुटुंबाची आनी भाग्योन जुजे वाजाच्या गोराब्याची देख घेवन असल्या कुटुंबांनी नव्यान मोग शांती हुस्को सेवा आनी हेर असलीं तत्वां निर्माण जावंक बापाची कृपा मागुया हो आयचो नोवेनाचो दीस डायसिजनाच्या विधवां अनाथां वॉर्डां आनी दुसऱ्या प्रांताच्या लोकांच्या आनी संस्कृतीक कारणां करच्या ह्या वावरा खातीर भेटयला ह्या वावराचेर बापाचो आशिर्वाद पडूं तो फळां बरी जावचो आनी ह्या वावरान जबाबदारेची आसात तांचेर आनी हेर आदाराचेर सुबां देणी वचची म्हूण देवा लागीं मागुया ही सगळी आमची मागणी बापा मुखार आमी दवरता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं गायन घेवया C4 पेज नंबर 29 C4 आमची पातकां धुवून काडून निमोखाचां तुका भोवूं देवा आनी म्हज्या मोदें संदान करूं शांती करूं देवा आनी म्हज्या मोदें संदान करूं शांती करूं आसा Jesu, tu vencelo por gozo. Asa Jesu, tu vencelo por gozo.
म्हज्या बाबा भयणी म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें सा म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी क्रिस्त सुशेच्या नांवान सगळे करून मानून घेव. बापा तुज्या भुरग्यांची भेटवणी तुका मानो, तिचे वरवीं आमी पवित्र जावंक पाव आनी जे आमी भक्तीन मागता ते आमकां मेळूं. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पो तुमची सगळे आसूं आमची काळजां बारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदारान सासणाचे देवा सोर काडी आनी सोर ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. ताची सगळें सगळी रचना नवी करूंक तुका बापा मानवलें आनी ताच्या देवपणांत आम्हा समेस्तांक तुवें वांटो दिलोय. सोयबान खरो दिवतो तरी ताणें आपणाकूच खाली केलो आनी कुसार आपणें रगत वारून संवसाराक ताणें शांती सोडली. देखून सगळे रचने वयर तुवें ताका उबारलोय आनी ताचो पाटलाव करतल्यांक सासनीक जिविताचें कारूण केलोय. तर आतां देवदूतां बरोबर आनी सुर्गीच्या सो दरबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्वर तूं स्वर्गांनी संसार बांदपाच्या वैभवान उंचरगी तुका चोय चोय. सर्वेस्वराचे नावी येता ताका चोय उंचरगी तुका चोय चोय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र करून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरोन सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळे, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेचपरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची कास नवे आनी सासणी कोराचें रगत. पातकांचें बोगसोणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्थाचो गूट परगोटुया तुज्या कुर्सा आनी पुनर्शिवणपणा वरवीं. तुवें आमकां सोयरी सुया संवसाराच्या सुरवाराक आमची सुरवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्शिवणपणाचो आमी भक्तीपडी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सुरवणेची कास तुका समर्पिता. तुजी मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कुडान रगत सेवतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलेलो तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलिप नेरी आमच्या गुणी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्शिवणपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुजी इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोर चोरीत मुखार मोड पडूंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची ही वेदी भोंवतणी एकठांय चल्लेल्यांची दया करून आमी मागता. आंकवार मरी देवाचे माये सांगातीचो पोती भाग्यून सुसे भाग्यून दमता आनी सोर काळी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्ता बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांची सांगाता तुजी मय मागावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमच्या सरवंडाराची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयलेलें प्रार्थन दीत घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया. आमचे बापा, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत आमचो दिसपटो गिराय आनी आमी आमची चुकलेल्यांक शिक्षा
तशी आमची भात मागोस आनी आमकां तांणे पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितांत सवस काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरोंडारा जेजू क्रिस्ताचे आमी बरोवशान उतरेकतां तर आमकां तुजी उदार काकलोतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें शेदून तांबडे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांची न्हय पूण जे पवित्र बिच्या बाबार्थाचे दिसका जे कुशे परमे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येतान राजूच चलयताय सासणाच्या ससनाक. सुमेची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं. माई मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शरीर संसाराचे पाप काढचेले आमची काकूत कर. देवाचे सगळे संसाराचे पाप काढचेले आमची काकूत कर. देवाचे सगळे संसाराचे पाप काढचेले आमकां शांती दी. ही देवाची शिरी संवसाराचे पाप काडटा. शिरीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगली आमी सुभागी. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवटा. तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. बाबोनी आमी सगळीं सर्वेस्पराची भुरगीं जेजू भाव सोमेस्ताचो ताचो बापूय आमचो कोराक मोग एकामेकाचो जसो हांवें केला तुमचो पेड्याक तुमी कोता तितले कोळे सांगता म्हाका पावले. कोराक मोग एकामेकाचो जसो हांवें केला तुमचो पेड्याक तुमी कोता तितले कोळे सांगता म्हाका पावले.
प्रार्थूया. सर पदवेदार देवा, ह्या तुज्या पवित्र जेवणान तूं आमकां पोसताय आनी नवी गोठाय दीत आसाय. ताचे वरवीं आमचे जिणेची चाल तुका मानता तसली जावं आनी अशें आमी करता तें सगळें तुका मानूं. हें आमी खालतेपणी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. बेस जाल्या उपरांत युक्रिस्टीक मिनिस्टर मासे रावतली. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. गायन घेऊया U35 पेज नंबर 249. U35. बागेवून जाल्या आमच्या बाबा, विनोत्यान तुजी मोजत पागोय. साक्षी दिवं जेजू बाबार पोसो, उर्बेन बोर आमकां सागोय. तुझे वाचा आमच्या बाबा, तुझे पासून आर्गां मोहिमा. बापा जेजू पवित्र आत्म्या, आर्गां मोहिमा सजना सजना. तुझे वाचा आमच्या बाबा, तुझे पासून आर्गां मोहिमा. बापा जेजू पवित्र आत्म्या,